अंदू फर्स्ट टायम शेत चड पेड्यार जाल्लें. पावस चड येयलो. सुमार 1 म्हयनो सुमार पावस जडोन सगळें भरोन उरलें आनी सगळ्यांत चडशे जाणाले शेतां पेड्यार जाल्लीं. सो आमी रोखडेच कुट्टाळे जे पळय आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आहा, महेश सर आहा, ते महेश सर आमी वचोन मेळ्ळे की अशें आमची खूब शेतां पेड्यार जाल्लीं आसा. तेणी टायम करनासतना रोखडे तो येवन तेणी इन्स्पेक्शन करून ते पळोवन घेतले आनी सगळे ते नोट करून घेतले की खंयची शेतां पेड्यार जाल्लीं आसा ती तेणी नोट करून घेतली. आनी हे फर्स्ट टायम आमकां सगळ्याकच चडशे जाणांक पयशे हे चवथी पयलीं म्हळ्यार गणेशा पयलीं पयशे पावल्ले आसात. हे सगळे आमगे इनिशिएटीव रघुजी बाब आमगे प्रेजिडेंट रोखडो करून घेता. ताका एकूच फोन मारल्यार पुरो तो बाबडो सांट धांवण जाता. ताका अशी गरजच ना, पूण ह्या शेतकारांक लागून तो खूब त्रास काडटा. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. महेश सराक चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक लागून तो केन्नाय फोन मारलो जाल्यार टायम करना, रोखडोच येता. खरेंच जालें काय पळोवपाक तेणी हे फाटी फर्स्ट टायम हे पयशे सगळे लोकांक पावले म्हणून हांव ताका चड देव बरें करूं म्हणटा. हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमचो एम.एल.ए. सर प्रत्येक टायमार कसलीय कामां शेताचीच न्ही आनी कसलीय कामां जावं पयशाची जावं हार्वेस्टिंग मशीन सोडून तो ट्रॅक्टर आपल्यालो ओन ट्रॅक्टर तो जेन्ना सांगता तेन्ना धाडून दिता आनी ही शेतां कोसून तो दिता. तेजे हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सरकारा चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक लागून तेणी हे फाटी फर्स्ट टायम पयशे सारके टायमार पावले. आमकां सगळे यूज जाले पयशे आनीक सगळे शेतकाराचे वतीन हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आज जाणाय तुमी झेड ऑफिस आमचें कुट्टाळे बाब आमचे एम.एल.ए. बाब हातूंत वाचून हिंगा हाडल्या उपरांत आमकां तेजी बेनिफीट जायत मेळ्ळ्या. आमच्या पाली शेतकारांक तेजो प्रेसिडेंट आहा आनी तेजी कमिटी आहा ती आमकां आमच्या महेश सराक कोऑर्डिनेट करून ही जी बेनिफीट जायती घेताय आमी. आनी आतां फाटीं जेन्ना जायतो पावस पडलो जायतीं शेतां हें जालीं पिडे जालीं तेन्ना आमच्या एम.एल.ए. सरान आमच्या झेडी ऑफिसर तांकां सांगून आमचें इन्स्पेक्शन करपाक धाडलें. आनी इन्स्पेक्शन केले उपरांत आमचे तो एवरी फ्रायडे ऑफिस स्टाफ तेमचे हें फॉर्म कलेक्ट करपाक बसताले आनी ती फॉर्म कलेक्ट केले उपरांत इन्स्पेक्शन केले उपरांत आज ही पार्टी फर्स्ट टायम कित्याक लास्ट टायम हांवें डॅमेज जालें तेन्ना हांवें एप्लाय केल्ली पूण पेंडींग जातालीं 2 वर्सां देखून लागलोलीं येवपाक. पूण हे पार्टी फर्स्ट टायम हार्वेस्टिंग जायचे पयलें ते पयशे पडले. दीस इज अ ग्रेट एचिवमेंट आमच्या सीएमानी केलां. आनी कृषी कार्ड नाय तेमकांय बेनिफीट मेळ्ळ्या. कित्याक जायत जाण शेतकार दुसऱ्यांगे शेत रोयताय तेमकां कृषी कार्ड नाय. आनी ही आज आमच्या सीएम सरान बरी हें केल्या सवलत जे कृषी कार्ड नाय तेमकां ही बेनिफीट मेळपाक. आनी आज 2 दीस पयलें आतां 5 जाण मेशीन हार्वेस्टिंग जावपा वखदारी आतां हाड पडलें आनी तीं आमच्या ऑफिसरान सांगलां तेमकांय कोणाक कितें डॅमेज जालें जाल्यार तेमकांय मेळटो म्हूण. आज आमगे एम.एल.ए. सराक सीएमाक आनी आमच्या ऑफिसराक आनी आमच्या शेतकारांक सगळे कमिटी मेंबरांक हांव कारदासान देव बरें करूं म्हणटा. ही आमकां ही शेतकारांक बरी हे बेनिफीट आमकां सगळ्यांक फावो जाता. हे पळय आमी आतां ह्या 2 दीस हेवी रेन पडलेलो आसा सांजचो. सो रॉकेजीन बाबान सांगलें आमकां मातशें इन्स्पेक्शन करया. खूब जाणांचे हार्वेस्टिंग जे टायम आसा आतां शेतां हे जाल्लीं आसा पिकलेलीं आसा. हार्वेस्टिंग टायमार आडवी पडटा आनी डॅमेज जाता खुबशी. ती आमी सर्वे करपाक येयला. तें एक जालें. आनी ह्या पावसान जे स्टार्टींग पावस पडलो स्टार्टींग असो पावस पडलो की खूब पडलो पावस. आनी मागीर आमी पंचायतीन अवेरनेस केलें. सगळ्यांक सांगलें पंचांक आमच्या वांगडा पंच बाबा हे पंच मेंबर आसा. सो सगळ्यांक सांगलें. तेंच्यांनी एप्लिकेशनां कलेक्ट केलीं. कोणाचे हे जाल्ले पयलीं पिड्ड्यार जाल्लीं शेतां तेंची एप्लिकेशनां कलेक्ट करून आमच्या ऑफिसान दिलीं. आमी ऑफिसान ती वेरिफिकेशन करून आमी इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करून तेंचे पर्सेंटेज कितकी एरिया डॅमेज जाला ती वेरीफाय करून आमी तांकां कंपेन्सेशन दिलें. तितूंतले आमचे 2 कॅटेगरी आशिल्ली. एक जे कृषी कार्ड होल्डर जे शेतकारांक कृषी कार्ड आसा ते प्लस ह्या वर्सा फर्स्ट टायम सीएमाच्या अंडर सीएम रिलीफ फंडाच्या अंडर आमी जे नॉन कृषी कार्ड होल्डर्स आसा तांकां सुद्दां आमी कंपेन्सेशन दिल्लें आसा. तितून आमच्या एरियेन मार्मुगोवा जी एरिया आसा तालुका आसा मार्मुगोवा तालुकान आमी कृषी कार्ड जे हे विथ कृषी कार्ड होल्डर्स जे केसीस येयल्ले टोटल 73 केसीस येयल्ली. टोटल एरिया डॅमेज जाली आमची 12.68 हेक्टर्स
आनी आमी तांकां कॉम्पेन्सेशन दिल्लें आसा 5,07,200. तशेंच नॉन कृषी कार्ड होल्डर जे आसा ते केसीस येयल्ले आमकां 83, तितूंचे 11.84 एरिया डॅमेज जाल्ली आनी तांकां दिल्लें आसा कॉम्पेन्सेशन आमी 4,73,600. हें ऑलरेडी कॉम्पेन्सेशन आमी फार्मर्सांक दिल्लें गेल्लें आसा. सो हय, आतां ह्याच्या भायर कोणी एप्लाय करूंक नाशिल्ले, जेंचे त्या टायमार बरें आशिल्लें शेत आनी आतां हार्वेस्टिंगाच्या टायमार पिड्ड्यार जाला, ते आमी सर्वे करपाक येयला. सो तांकां फार्मरांक आमी सांगतले की तुमी एप्लाय करूंक शकता, म्हणजे हार्वेस्टिंगाच्या टायमार तुमचे बुडला बी जाल्यार. सो आता सध्या एक 4-5 दीस गडगड आनी पावस ते जो कोणी शेतां पिड्या तांकांय तुमकां कमिशन दिवंक मेळटलें? हय, तांकां दिवपाक मेळटलें. तशेंच आमी आतां फाटल्यान शेत आसा एक पळयला, सो तेजे आडवे पडलेले आसा. सो तेणी एप्लाय करूंक नासलें मेन पावसाक, तेन्ना मागीर आमी ताका एप्लाय करूंक म्हणटले. येस, थँक्यू. आज पयले सुद्दां हांव हिंगा आहा जाल्यार एज अ प्रेसिडेंट हांव आहा. शेतकार आमचे बरोबर मेळटाय आतां काडपाचें जालां शेतां. सो हांवें एग्रीकल्चर ऑफिसर मिस्टर महेश काणकोणकाराक हांव सदां कॉन्टेक्टां आसता ताका, आनी तो खूब कॉपरेट जाता आमकां वेलसांव आमची कोमदादी. आनी ते आज येयलो तो आनी ताका दाखयलां हांवें. तेणें कॉम्पन्सेशन तुमकां सांगलां. तेणें सगळे शेतकारांक जे कोणी एप्लाय केल्ले तेणी कॉम्पन्सेशन पेड जालां. पूण आतां हे 2-4 दीस पावस चड जाला आनी थोडीं जी एप्लाय केली नाय तेंगली शेतां वाड पडलें. ताकाय लागून हांवें सगळो उपकार मागिल्लो की मातशें इन्स्पेक्ट कर आनी तांकांय तरी कॉम्पन्सेशन मेळटा जाल्यार तें दिल्यार जायतें बरें जातलें. आनी हांव फर्स्ट टायम चोयतां जेन्ना जायते पाटी आमचे पयलीं देखून जायती पेंडींग आहलें कॉम्पन्सेशन टायमार मेळनासलें. पूण हे पाटी म्हाका गव्हर्मेंटाक हांव थँक्यू म्हणटा, देबर कर म्हणटा, कित्याक गव्हर्मेंटान बरी हें घेयलें की सगळ्यांक कॉम्पन्सेशन तेंच्या एकावंटाक पावलां. कित्याक हांवें जायते मुगेले शेतकारांक चोयले ते भाशेन ते म्हणटा आमकां कॉम्पन्सेशन पावलां, हे भाशेन केन्ना पावनासलें. आनी दोतोर आमच्या सीएमान दोतोर प्रमोद सावंतान तेणें एक आपल्याचे रिलीफ फंडांतल्यान पासून तेणें ही स्कीम काडली. ही पयलीं नासली, म्हाका दिसता ही पयलीं आसून ही हेच टायमाक कृषी कार्ड आहाय तांकां आसलोली. पूण आतां सीएमान एक स्कीम काडली जेका कृषी कार्ड ना तांकां रिलीफ फंड आपल्याचे फंडांतल्यान हो पयले फावटी हें जालां. ताका लागून आमकां आज आमचे MLA बाबा अंतलबाजाकूय आमी देबर कर म्हणटाय, कित्याक तेणें हें झोनल एग्रीकल्चर हिंग घायिल्लें देखून हडतालीं घायिल्लें देखून आमकां ही ताबडतोब फेसिलिटी मेळपाक बऱ्या पडली. आमकां कितेंय केलें जाल्यार न्हू आमी धांवन ते आमच्या पंचायतान येता एवरी फ्रायडे तेमच्या एक ऑफिसर थिंग येताली ही एप्लिकेशन घेवपाक, म्हणल्यार इतली आमकां फेसिलिटी मेळटाली. सो आमी काळजांतान बाब महेश काणकोणकाराक ऑफिसराक आनी तेंचे सगळे स्टाफाक आमी काळजांतान देवर कर म्हणटा आमच्या उल्याक ते पावले आनी आमच्या फार्मर्सांक तेणी हेल्प केला. आनी तेच भाशेन आमचो न्यू जनरल सेक्रेटरी आहा बाब सतरकर, सो ताकाय आमी दाखोवपाक हाडलां कित्याक आमकां जायती हिंगा कंप्लेन येताय जे ट्रॅक्टर शेत काडपा येयले शेत ते रोंपताय, तेंचो आतां तुमी पळयलां तेंचो कॅश उदक वयता. आनी ह्या टायमार न्हू लोक न्हू आमकां ब्लेम करता. तेंय आमी ऑफिसराक सांगिलां की तो ड्रायव्हर कितें म्हणटा जेन्ना रोंबलो ताका ते आनी मुखार वचना, तो म्हणटा ही आनी काडपा जाय न्ही. सो आमी उपकार मागता तुमचे कडेन तुमी हेजें कितें करपाचें केन्नाय एका एक ड्रेनेज मारपाची ती कितें आहा तें आमी शेतकारांक आपयतले तेन्ना तुमी मातशें आमकां हेजे सजमणी दियाय लोकांक कळपाक. सो आनी सेक्रेटरी कडेन मागता न्यू सेक्रेटरी आहा ताकाय मागता की मुखा वयल्यान मुखाक आमचे शेतकारांक सजमणी दिवपाक की आनी दुसरे लोक आहा कितें ट्रॅक्टर आमकां हितू शेतां व्हरपाक दिनाय. आमी तेंगे सगळें सारकी कोताय ते लोकांक न्हू एकमेकांक अंडरस्टँड जावपा जाय, नाजाल्यार तेश सगळें कायद्याचें केलें जाल्यार जावपाना. देखून हांव लोकां कडेन उपकार मागता तुमची बाट आहाय जाल्यार मातशें ट्रॅक्टर व्हरपाक एलाव करात तर शेत ना तेगे शेत पेडे जातलें. सो हांव मिडियाकूय काळजांतान देवर कर म्हणटा, सरकाराकूय देवर कर म्हणटा, असो फार्मरांक हेल्प कूच देखून. थँक्यू.